पर्यटन खात्यान केळशेच्या दर्यांत एक प्लॅटफॉर्म बांदपाचो प्रस्ताव धाडला, पूण थळावे नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायीक आनी शेक दर्यांनी ह्या निर्णयाक विरोध केला. सरपंच डिक्सन वाझ हाणें म्हटले, आमी लोकांचे सुरक्षे आडनात, पूण दर्यांत बांदपाचो आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म नुस्तेमारी करप्यांक आडमेळी निर्माण करतलो आनी उदकांतल्या खेळा कार्यावळीचेरूय परिणाम जातलो. रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस हाणें ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केलो आनी ताका लागून ताच्या उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो अशेंय मत ताणें मांडलें. मजगतीं ह्या प्रस्तावाक विरोध करपी थाराव थळाव्या लोकांची स्वाक्षरी सयत पर्यटन संचालकाक धाडटले अशी माहिती सरपंच डिक्सन वाझ हाणें दिली. ती आमकां बिलकुल मन ना. हें आमी ही जेटी आड जाल्यार हिंगा जायते एक्सिडेंट जावपाक शकताय. आतां हांव वॉटर स्पोर्ट करता. मुगो वॉटर स्पोर्टा आमी नंबर 1 लोकांक केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाय हितू आमगे जेट्सकी हितू फास्ट वचून सेव करूंक शकता. सो लोकांक सेव करपाचें हांच्यांनी जायत भाशेन करपाक जाता आनी आमी हेज्या पयलीं केल्याय बी. सो ही जेटी जरी तर हिंग येयत जाल्यार आमचे जायते रांपोणकार आहाय. रांपोण एक पाट ढोल मोटरी एके कडेन रावना. केन्नाय एक 500 मीटर वो 1 किलोमीटर तितून ओडोन वयता करंट बी आसल्या. सो ही जेटी घाली थिंग जर तर रांपोण लागोली ती काबार रांपोण हाच्यान आनी कांय करूंक जावपाना. देखून ही जेटी आमकां नाका. ती जेटी सारकी चोवपाक डेंजर दिसता. सो आमकां ही आमचे कावलसी आमकां ही नाका. ओपोज केलो जाल्यार म्हाका एक आमगेली बरी गोश्ट जातली फ्युचराक. बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. I am myself, I am a water sports as well as a fisherman. Okay, आमकां न्हू हें नाक म्हणा नाका because we strongly object on this installation of this whatever the station what this is proposing. कित्याक मरे आतां रांपोणकारांक हे त्रास जाले. रांपोण एकूच कोणी आसना. ती जाय कोणी भोंवता म्हणजे वाऱ्याचे ट्रीप जाता. सेकंड थिंग वॉटर स्पोर्ट्साक आतां हितून ते दृश्टीन आतां वयर सावन साल्वार केल्ले. आतां तांकां मत घालपाक कित्याक जाय हें नाकाच. आनी हेज्या पयले दृश्टीन फ्लोट्सूय घालपाक गेल्ले झोन मार्क करपाक. तेय ऑब्जेक्ट केल्ले बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. सो वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दिस. आय डोंट थिंक सो इट विल बी फिजिबल फॉर ऑल. बट हितून ते आतां चलता ते भाशेन दृश्टी चल दिया बिकॉज हें सगळ्या माल. हांव रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस. आतां रांपोण पांय म्हाका 50 वर्स पयलें. आतां हांव तें बिझनस कंटिन्यू करता आनी आमगे टोटल ऑब्जेक्शन कित्याक एक स्टेशन गेले जाल्यार आतां आमकां रांपोण हे जाग्यार माता येतना आमकां गॅरंटी ना हे जाग्यार वयर येतो ते कारण एक 500 मीटर 1000 मीटर तुका ती वचून शो जाता. ताका लागून आमगे टोटल ऑब्जेक्शन तितून आमगे वॉटर स्पोर्ट्स चलता तांकां टोटल. सो आज कितें सांगलें तुमकां हिंगा? आतां सांगो त्या प्रमाणे आमगे अपोज येता. आमच्या गांवां हें नाका. एक न्हू एक तुका स्टेशन जाता आमकां टोटल ऑब्जेक्शन. कितें प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी हें येयलें जाल्यार? कितें करतले? कितें गॅरंटी आहा गव्हर्मेंटाले ते टेम्पररी कोताय वो पर्मनंट कोताय. हेज्या फुडें आमी गव्हर्मेंटा चोयता. हेज्या पयलें रांपोणकार वॉटर स्पोर्ट्सान मनशान सवाल केले नॉट हेजे डिस्ट्रिक्टांनी. म्हणटा हेका तुमी फुली ऑपोज? फुली ऑब्जेक्शन. एकू वर्स रांपोण सगळे पोट भरताले भुरग्यां बाळा पुजताले. पूण हांव एश कोन्न तेंगे कितें येयलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाताले. खाली आमकां वयता ते रांपोण. दुसरें करंट केन्ना कितें जाता तो रांपोण इंडोर गेटींग जाता मागीर ती उदाड बी पिंपल तेंगे पडटले. प्लस वॉटर स्पोर्टाय ते वयता ते सगळ्यांकूय इफेक्ट जाता न्हू. त्या प्रमाणे आमकां मातशें चोवपाक जाय कितें जाता कितें नासलें. ताका म्हाका फुल्ली ऑब्जेक्शन आहा हो नाका. दुशीट आहा त्या सांबाळटाय ते चोयताय. हेजेर केन्नाय बाय मिस्टेक हें जाता एक्सिडेंट डेयली जायना. तेजो हांव मानिता डेयली जाल्यार तेजो एक्सिडेंट जाता. पूण रांपोणकाराक आनी वॉटर स्पोर्टाक चड डिस्टर्ब जातले. ओके. जाका हांव फुल्ली ऑब्जेक्शन हाडटा. म्हाका नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.